Right now you can't say anything much, but it is a feeling of the people. You have to respect it, and you cannot just it is a you cannot just set it aside say that it's nothing. I look at it as like how I always look at things. These are we always take care of our critics, we take care of people, we take care of everything. In that way, I feel that we should look at that. Not that we should just leave it aside. पण सोशल मीडियाच्या अशी पार्टी जावं शकतात. सोशल मिडियाचे पार्टी जावं शकता. आमकां गोंयांत पयलो एक्सपिरियन्स आसा सोशल मिडियाचे कितको पार्टी जाले तेजेर आमी हांव उलयलां आनी सोशल मिडियाचेर जर तर ही पार्टी जावंक शकता जाल्यार इट इज नॉट बी पॉसिबल. आणि सर किती इम्पॅक्ट जावं शकता सर इम्पॅक्ट जावंक शकता न्ही वर्स जालें जाल्यार इट इज गूड बट इफ इज नॉट गोइंग टू बी गूड देन इट बेटर नॉट सी इट एट ऑल. पॉलिटिकल इम्पॅक्ट जावं शकता तुमचे रुलिंग for the ruling see you cannot say right now. You see what happened because you see today our AI is there. AI जे बेश्टेचे हें करतात they make videos and they should and some parties are famous for this. You have seen parties who have done this have just disappeared. What happened previously and what happened after that subsequently if you relate the events of some parties it looked like they did AI at that time. They did AI things, they did manipulations on Facebook, that's why that happened. See, that you can easily make out on the result of now subsequent elections. But then, खंयची पार्टी म्हणटा जी हांव नांव घेना पार्टीचें तितून सांगपाचें हांव गोंयचे पार्टी उलयना हांव सेंट्रल पार्टी देखून उलयता. आय एम टॉकिंग ऑफ सेंट्रल पार्टीज आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली गोवन पार्टीज. हांव नांव घेना खंयचे पार्टीचें. One parties are there voting like this. One parties are there. Where? Doing all this AI things and all. सोशल मीडिया Doing all this AI and all. थंय नासूंक येता तुवें आनी खंयची पार्टी ना ती सांगपाची. Sir, अनेक sir pre-poll rumors are so you are coming with new coming election, no? You coming with a party symbol. See, it is like this. Last time I took a decision. म्हणजे बरे भशेन म्हाका कन्सल्ट करून बरें डिसिजन घेतलें. सी आय न्यू दॅट लास्ट टायम सी माय जर्नी टू वेर आय एम नाव इफ यू गो टू सी इट वॉज लायक देवान पावयल्या भशेन म्हाका हिंगा आनी हांवें कांय म्हणपाक शकना कित्याक हांव जाणा आसलो आमचे मेंबर आहले ते जेन्ना जे पार्टीन हांव आशिल्लो ते पार्टीन आय न्यू दॅट दे वूड गो टू द अदर सायड. ते पयले उलयताले की आमी जिखोन ते सायडीन वचपाचें सो दीस आय डींट वॉन्ट टू डू. So I took a concise decision. I म्हणटा हे पार्टी गेलो ते पार्टी गेलो कितें केलें आय न्यू दॅट हें चलपाना. हे पावटी जो तर कितें बरें जाता आय एम ऑलवेज देर इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पर्सनल अजेंडा ऑफ मायंड आय एम देर. कित्याक फायनली एंड ऑफ द डे वी हॅव टू रिमेंबर टू थिंग्स. आमकां भुरग्यांक आमगे भुरग्यांक हांव सद्दां म्हणटा की दुसऱ्या भुरग्यांक म्हणून जायना तुगे पायंड कितें केला काय म्हणून. I am not talking of anybody, first my children, because finally end of the day, we are answerable to our posterity. So I am there for anything good, irrespective. You can take whatever meaning out of my statement, I have no problem. I have absolutely no problem. Feel free to take whatever meaning you want. I am there. Because what is, there's only one agenda. गोंया पासत बरें जावपाक जाय. बरें जावपाक कितेंय करपाक आहा जाल्यार रेजिनाल्ड इज वन पर्सन यू कॅन काउंट ऑन. वी हॅव नेवर डन. हांव आतां वेर आय एम आय हॅव नेवर मुगे कॉन्ट्रिब्युशन कांय ना मेजर डिसिजनाक. खंयच्या डिसिजनाक मेजर डिसिजन्स वेनी कॉन्ट्रोवर्ड डिसिजन्स मुगे कॉन्ट्रिब्युशन एब्सोल्युटली ना. I am one MLA who doesn't even interfere in any of such type of controversies, nor there in any deals whatsoever. आमी कोणागेले कित्यानूय आनी इतलें हें जाता इवन आतां हांव IDC चेअरमॅन एक प्रॉपर्टी विकपाक वो एक कितें करपाक हांव ना ती मुगे काम केलां आनी मुगे काम केलां जाता तितू बरे भाशेन फॅसिलिटी केले जाता तितू बरे भाशेन हांवें काम केलां फॉर IDC इम्प्रुवमेंट करपाक आनी ऑलमोस्ट 4.5 years somehow we have managed to do some work there. बरें जाता थंय आसा म्हटलें तुमी आतां बरें जायना अशें. हांवें म्हणलां आतां बरें जाता थिंग हांव पावलोलो न्ही सो आतां मुखार देखून तूं आतां सडनली तुमी म्हणटाय कॉक्रोच पार्टी कोण आनी कितें म्हणटाय आनी कितें म्हणटाय. इफ एनीथींग जोतर इफ समथींग बेटर कॅन बी डन
for the state of Goa, we are there. Are you planning to join any party? Sorry? तुम्ही सध्या असं एनडीआर आसा सो फुडें तुमी बीजेपीक वचपाक शकता तशें कितें आसा? काँग्रेस ना BJP हांव वचूंक शकना. काँग्रेस I have no comments over any other party, but BJP हांव वचूंक शकना. That is very clear. Sorry? किधर करतील? But still you are supporting. But still you are I am supporting. no, I am independent MLA, supporting the present government. There is no other this alternative for me. And not only that, we have to support the government to do development in the constituency. Development जो तो काम जातलें जाल्यार constituency आमी रुलिंग गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करूंक पडटा. नाजाल्यार कांय जायना काम. गांवांत कितें काम जातलें, गांवांत कितें करतलो बरे भशेन. एंड वी हॅव गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट. आमी डेवलपमेंट करूं. सो इट इज फायन.